ते ओपिनियन पोल काँग्रेस सरकारान परत आमकां चान्स दिलो आनी लोकांनी एक ताळ्यान सांगलो की आमी इंडिपेंडंट रावतले म्हणून. पूण तें करून गोंयचे आमकां एक सपन आशिल्लें तें ड्रीम तें फुलफील जालो ना. कित्याक आजून तें पुल एंड प्रेशर आसतालें ओडपाक गोंया दुसरे प्रदेशाक. ती रियलायझेशन येयली केन्ना डिमांड फॉर स्टेटहूड म्हणलो आमी एक पाटी कन्फर्म जाले की आमी इंडिपेंडंट स्टेट जाले. मागीर दुसऱ्यांगे दोडे आसले ते सामके बंद जाले. स्टेटहूड पासत सगळे एक कोटान गोंयकारां युनायट करून आमी स्टेटहुडा पासत झगडले आनी स्टेटहूड आमकां मेळ्ळें. काँग्रेस पार्टी फुडें खंय चुकली. आमी सदां म्हणटात अरे काँग्रेसाक मत दिल्यार बीजेपी वयताय म्हूण. बट जेन्ना 3 आमदार रावले हेजेर कोण उलयना. गेल्यार तेजेर उलयताय बट रावले तेजेर कोण उलयना. हांव म्हाका प्रेज करिना बट आहाय तेजे पासत तरी तुमी रावपाक जाय. विश्वास दवरात आमच्या पार्टीचेर विश्वास दवरात. फुडें 2 पार्टी आमी चुकले तिसरे पार्टी चुकपाना. रावपाची गरज आसा. आज पासून जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. So we have to all stand together, be united, and Congress is the only party who can take Goa forward, can take this country forward.